पयलीं जे घडलां तेचेर म्हाका उलोवपाचें ना. तेची परिस्थिती तुमी हांगा पळयल्या कितलींशीं वर्सां. फक्त म्हाजो कन्सर्न आसलो आतां टेंडर ऑलरेडी आउट जाला, वर्क ऑर्डर पेंडींग उरला जो 365 मिटर्स हे कंटिन्यू हे आमचे सॉयल इरोजनाचें काम उरलां. सो ते आतां बेगिनात बेगीन वर्क ऑर्डरूय मेळटली, तेजें कामूय जातलें. पूण फक्त म्हाका प्रॉब्लम आसलो, इशू आसलो तो स्थानिकांचो. जे स्थानिकांनी इशू रेज केला की बाबा हांगासर जे शेकां आहात, 7 शेकां केरी बिचाचेर जे स्थानिकांची आहा, जर हे कन्स्ट्रक्ट केले जाल्यार तांकां तेंच्या बिझनसाक त्रास जातलो. आतां तो तेंचे कडेन इंजिनियरा कडेन उलयला, तांकां प्रोविजन स्टेप्स घालपाचे वा कितें 7 शेकां स्टेप्स घालून तांकां येवपाक चडपाक ट्युरिस्टांक वयर येतले, जेणे करून बिचाचेर जे ट्युरिस्ट भोंवतले जाल्यार शेकार कशें वयतलो हो प्रश्न केला तेंच्यांनी हांगा प्लॅन रेडी करून म्हाज्या फुड्यान दिता आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हे जातले. जे इतलीं वर्सां तांकां स्थानिकांक हो हांगा बिझनस करता तांकां कॉन्फिडन्स ना घेता जाला, हेच्या फुडें जावचें ना. सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान, पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवन ही कामां जातली. टॉयलेट चेंजिंग रूम ऑलरेडी हांवें ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक GTDCन अलॉट केला आख्ख्या गोंयभर टॉयलेट्स आनी चेंजिंग रूम घालपाक, तेचे कडेन काल मिटिंगूय जाल्या. तेणी म्हाका कमिटूय केला, ज्या बिचांचेर टॉयलेट आनी चेंजिंग रूम जाय ते आयडेंटिफाय कर, आपणाक NOCs दी, आपूण घालता म्हणून. डेफिनेटली ह्या सिजनाक आतां सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं टॉयलेट आनी चेंजिंग रूम हांगा आसतले. पयलीं जे घडलां तें घडचें ना इतलें तुमकां कमीट करता.